नमस्कार, म्हजें नाव सोनिया। आज हांवें एक ल्हानशी कविता बरयल्ली आसा। आजच्या कवितेचो विशय आसा मेन्स डे। तर म्हज्या कवितेचें नाव आसा दादल्यांचो दीस। दादल्यांच्या दिसा कितें बरोवचें, दादल्यांच्या दिसा कितें बरोवचें असो प्रश्न तरी कित्याक पडटा। दादल्यांचे त्रास कमी आनी बायलांचेच कित्याक चड दिसता। दादल्यांचे त्रास कमी आनी बायलांचेच कित्याक चड दिसता। स्वता पिजलेले बनियन घालता, स्वता पिजलेले बनियन घालता, पूण बायल्या भुरग्यांक नवे कपडे हाडटा। पूण बायल्या भुरग्यांक नवे कपडे हाडटा, ताका 2 टायमचें जेवण मेळना। ताका 2 टायमचें जेवण मेळना, पूण घरांत सदांच चुलीर तांदूळ शिजता। पण घरा सदांच चुलीर तांदूळ शिजता। दादल्यांच्या दिसा कितें बरोवचें असो प्रश्न तरी कित्याक पडटा। दादल्यांचे त्रास कमी आनी बायलांचे कित्याक चड दिसता। जोर यो जाल्यार थंडी जाव, जोर यो जाल्यार थंडी जाव, काय ना हांव घट आसा तो म्हणटा, काय ना हांव घट आसा तो म्हणटा। दादलो तो कितलेय त्रास जाव सगळे तो सोंसता, दादलो तो कितलेय त्रास जाव सगळे सोंसता। दादल्यांच्या दिसा कितें बरोवचें असो विचार तरी कित्याक येता। दादल्यांचे त्रास कमी आनी बायलांचेच कित्याक चड दिसता। दादले कितें कामाक गेले, आयले जेवन खावन न्हिदले। दादल्यांचे कितें कामाक गेले, आयले जेवन खावन न्हिदले। ह्याच विचारान तांच्या भावनांचो कत्ल जाता, ह्याच विचारान तांच्या भावनांचो कत्ल जाता। ताकाय मन आसा हें आमी कित्याक विसरता, ताकाय मन आसा हें आमी कित्याक विसरता। दादल्यांच्या दिसा कितें बरोवचें असो विचार तरी कित्याक येता। दादल्यांच्या दिसा कितें बरोवचें असो विचार तरी कित्याक येता। दादल्यांचे त्रास कमी आनी बायलांचेच कित्याक चड दिसता। दादल्यांचे त्रास कमी आनी बायलांचेच कित्याक चड दिसता। देव बरें करूं।